आणि हांवें कॅश कॅरी करूं ना. गोवा गव्हर्मेंट सांगता डिजिटल इंडिया म्हणून, डिजिटल इंडिया. सो जेन्ना आमी फॉर्माक पयशे भरताले तेन्ना गव्हर्मेंटान एक गुगल पे नाल्यार एक कॉन्टॅम्परेशनाचेर QR कोड म्हूण आसतालो. सो हांव म्हजे मोबायलाक अकाउंटाक पयशे आशिल्ले आनी हांव ते स्कॅन करून ते फॉर्म घेवपाक लागलो. पूण तेन्ना तेमचे कडेन डोनेशन बॉक्सा भशेन एक बॉक्स आसलें थिंगा आनी थिंगा ते पयलें हांवें. सो आय वॉज नॉट हॅपी. हे डोनेशन घालपाचें तेमच्या हातीक पयशे दिवपाचे ते म्हाका खबर आसना. सो हांवें सांगलें म्हाजे कडेन पयशे ना, हांव हेजेर जाल्यार स्कॅन करता, तुमचो कोणाचो नंबर आसल्यार हांव तुमकां स्कॅन करता, तुमी म्हाका फॉर्म दियात. सो दे वर नॉट. हांव पावलो, टायमार पावलो, पूण हांव थिंगा परतून म्हाका भायर वचून कोणा कडेन पयशे मागपाक पडले. लायनीन गेलो, रावलो, भायर सरलो. परत पावलो म्हणटकीर थिंगा टोटल आय थिंक सो अराउंड 6000 फॉर्म्स आशिल्ली. 6000 सिरियल नंबर्स. ते टायमार 6000 भुरगीं आसना. 6000 स्टुडंट्स ऑर अनएम्प्लॉयड पर्सन्स वर नॉट प्रेझेंट देयर. सो ते टायमार ती फॉर्मां कशी प्रिंट केल्ली ती म्हाका खबर ना. मागीर हांव ते पयशे सोदपाक एटीएमाक म्हाका वचपाक पडलें. एटीएमांतल्यान काडून येता म्हणल्यार हांवें थिंगा एक गाडयेन 4 बायल्यो बसून आशिल्ल्यो आनी त्यो गाडयेक हांवें तेंचो एक पार्टीचो एम्बलम पळयलो, घालता तो दुपट्टा टायप, तेमी थिंगा एम्बलम दवरलो. तशेंच म्हाजे 4 पावटी म्हाज्या मुखार स्टुडंट्स आशिल्ले, ते गेले, पूण तेमकां तेमी पयशे कलेक्ट करता ते हांवें पळोवंक ना. ते घेताले आनी फकत फॉर्म घेताले आनी वयताले. हांवें विचारलें हेंचे कितें जालें, हेमकां पयशे कित्याक घेवंक ना तुमी? हेमगेले पयशे घेवपाक जाय आसले टेस्ट टायमार, ते फॉर्म घेताले वयताले. आय वॉज जस्ट शॉक, वॉट इज हॅपनिंग? आमी कॉमन मनीस जावन आमी लायनीन रावन पयशे कामून आमकां भायर धाडले. हांव रावलो एटीएमाक वचून परत येयलो, परत लायनीन रावलो, पूण म्हाका तेमी तशें करून टॉलरेट करूं ना. थिंगा जायतीं भुरगीं फ्रॉम सावथ टील नॉर्थ, पीपल फ्रॉम पोळेम, मोलेम, काणकोण सायड थिंगा पावल्ले. पूण तेमकां सेम, देवर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर, देर वॉज नॉट अ पर्टिक्युलर शेड ओवर देर. आनी थिंगाच तरी कोणाकूय घुंवड येवन पडटा जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जाता आसलो? गव्हर्मेंटान कितें हाडून दवरलें थिंगा कोणाक कांय दवरूंक ना. दे वर जस्ट कलेक्टिंग द मनी. पयशे कलेक्ट केले पूण जालें ना. आतां आमी ते फॉर्म ते पळोवन हांवें ते फॉर्म घेयलो आनी येयलो. बाबा, दिस इज जस्ट अ घोटाला फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द यूथ अँड नथिंग एल्स. सो हांवें म्हणलें बाबा दर हे 50 रुपये घे. हें डोनेशन दिल्ल्या भशेन हांवें तेच डोनेशन गव्हर्मेंटाक 50 रुपये दिलो आनी हांव भायर सरून येयलो. इट वॉज अ टोटल मेस. वी आर नॉट फायटींग आवर ओन रायट. आनी आमी थिंगा रावन म्हाका दिसना हे तरी अशें तरी घोटाला जाता. म्हाका खबर ना. आतां तशेंच आमच्यो जॉब स्कॅमाक लागून आज सर्टिफिकेट्यो, डुप्लिकेट सर्टिफिकेट्यो मेळटात. एक गव्हर्मेंट जॉबाक डुप्लिकेट सर्टिफिकेट धरतात ते. सो तशें करून ही पडले तेमी फॉर्मां दिली, दॅट इज अ जस्ट अ स्कॅम. ते आमच्यान सांगूंक जायना दॅट इज अ ओरिजिनल फॉर्म, दे डोंट हॅव एनी रिकॉर्ड. सो वाय वी हॅव टू फायट फॉर दॅट जॉब? दिस वॉज ओनली थिंग वॉट आय एक्सपिरियन्स देर. आमी लायनीक रावप, आमचो टायम वेस्ट करप आनी थिंगा रावप, पूण आमकां फायदो ना कांय. आमी यूथ जावन आमी आतां बेकार पिशे जाला. वी आर फ्रस्ट्रेटेड. वाय वी हॅव टू फायट? वाय वी हॅव टू गो फॉर अ गव्हर्मेंट जॉब? आमचो सीएम सांगता गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक मेळना, पूण आमकां एक आशा आसता थिंगा वचून जालें म्हणून, पूण तेंय आमकां मेळना. आय डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन फ्युचर. सो रिक्वेस्टिंग some people to take initiative and ask them. Only this was my thing. बांगलादेशान आपली एक व्यथा अशी अनएम्प्लॉयड भुरग्यांची सरकार कशी फसवणूक करता, त्यांची कशी फकाणां करता आणि त्याच बरोबर थ्रू हे जे वेगवेगळे एजंट आसात. आता हे एजंट आसा ते कितें आयज कालचे न्ही, कितलीशीच वर्सां जाली आणि हे खंयचे ना खंयचे तरी मिनिस्टरा कडेन लिंक आसतात. आणि आता तर अशें म्हणजे जशें की एक सेंट्रलायजूच ही सिस्टम जाल्ली. आणि ही जी कमिशन एजंट म्हणजे कॉमीक दिसता की गोवा सरकारान फाटल्या वर्सा व्हडली घोशणा करून गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अपॉइंट केले. ते अजून कांयच काम करिना. पूण हे जे कमिशन एजंट आसा हेच काय ते कमिशन अशें आमकां दिसता. आणि ताका लागून आमच्या पार्टीन आणि कितलेशेच जाणांनी ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करून हाजेर इन्क्वायरी करची अशी मागणी केल्या. कित्याक आयज वेगवेगळे पुलीस स्टेशनाचेर वेगवेगळे केसी, एकाच पंचाचेर 10 पुलीस स्टेशनांनी केसी चालू आसा. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन कशें जातलें? इट हॅज टू बी सेंट्रलायज्ड.
खंय तरी ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करून जशें आमी सगळ्यांनी मागणी केल्या आनी इन्क्लुडींग थोड्या मिनिस्टरांनी कित्याक तांकांय आयज हेजेर विश्वास ना, हे खंय तरी चेपून जो कोण मेन सूत्रधार हितून आसा ताका वाटोवपा खातीरूच ह्या लोकांक भितर मातसो जेलीन दवरला अशें आयज लोकांक दिसपाक लागला. जशें सेंट्रल गव्हर्मेंटूय थोड्या क्रिमिनलांक आपले जे कोण मनीस आसा तांकां खंय तरी जेलीन दवरून तांकां सुरक्षा दिता आनी तांचें नांव बंद करपाक लायता लोकांची. तशेंच म्हाका दिसता आयज हांगा हे थोडे जे कल्प्रिट्स म्हणून जे अरेस्ट केल्ले आसा तांकां तांचें तोंड बंद करपाक भितर दवरल्यात. त्याच बरोबर भायल्या लोकांनी तोंड बंद करून तांकां धमकी दितात. सो म्हाका दिसता इंडिपेंडंट एक रिटायर्ड जज वा आनी खंयचे ज्युडिशियल इन्क्वायरी हाजेर जावपाक जाय आनी हो प्रश्न जो आसा जशें फ्रस्ट्रेटेड जे आमचे भुरगे आसा तांकां खंय तरी एक विश्वास बसपाक जाय की हे सगळें आयज नाच जावपाक जाय. कित्याक 2015 आमी पळयतात जेन्ना मोदी सरकार आयले 2014 तांणी मागीर एकदां घोशणा केली की सगळे जॉब्स जे जातले खंयचोय जॉब जावं गव्हर्मेंटाचो इंटरव्यू ना रिटर्न टेस्ट. आतां खूब जाणां दिसता वा बेस्ट जाल्यार रिटर्न टेस्टाचे भुरगे पास जातले मेळटले, पूण कोणेंय सांगचें म्हाका हे रिटर्न टेस्ट जावनूय हातूंत कितें फरक पडला मेरिटाचेर कोणाक जॉब मेळ्ळ्याक ना. म्हणजे सगळें रिग्ड आसा. वयल्यान ताजो आनी खर्च आनी तो खर्च असो 50 रुपया घेवन गोवा ह्युमन रिसोर्स वा बाकी कडेन हो खर्च तेच लोकां कडल्यानूच काडटात आनी रिटर्न टेस्ट घेतात. वेस्ट ऑफ एफर्ट. आनी आतां समजा एक 30,000 सुमार फॉर्म गेल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स. केन्ना तांची इंटरव्यू जातलो, केन्ना तुमी ऑर्गनायज करतले आनी केन्ना तेजे नांव पाय म्हणजे तुमी 900 पोस्ट आसात आतां ते भरतले केन्ना? असोच गजाल चड सिरियस म्हणल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ज्या मुद्द्याचेर हांव येवपाचो. हे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पुरुषान कार्यान्वीत जाले. थोडे पोस्ट 30 काय 33 पोस्ट तांणी एडवर्टायज केले आनी भरले. बरी गोष्ट, बरें दिसलें सगळ्यांक की ओके बरे भशेन भरले. पूण जेन्ना तांणी हे पोस्ट भरले ताजे पयलीं फाटल्या डिसेंबरा म्हणजे आज ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें तेणी सगळे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटला डेटा मागलो आनी तो डेटा जर आमी पळयलो आमचे कडेन तो आसा. इट इज अराउंड 1000 पोस्ट वेकंट आशिल्ले एज ऑन डिसेंबर 2023 आनी तातूंतले 33 काय कितें पोस्ट आनी एडवर्टायज करून भरल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 900 म्हणजे एज इफ इट इज 1000 पोस्ट हे तुम्ही 1 वर्साची वेकन्सी अजूनही भरू ना. 28 डिपार्टमेंटांनी नांवां दिल्ली, बाकीचे आसतले थोड्यांनी दिवं नासतली. ते पोस्ट तुम्ही हे कमिशन अपॉइंट करून आता कितलो आता वर्स जाले ते जावन अजून तुम्ही ते पोस्ट कित्याक भरिना? तुम्ही वोटो घालपाक गेलो आता सगळे कमिशन भरतले, पूण आज कमिशन एजंट पोस्ट भरतात आनी हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे बेकार पडला. थंयच्यान तुम्ही ते पोस्ट भरात, तुम्ही ते एडवर्टायज करा. आम्ही सरकाराक चॅलेंज करता ह्या म्हयने भितर हे 1 वर्स जावचे पयलीं म्हणजे डिसेंबरान तुम्ही एडवर्टायज पोस्ट करा. लोकांक सांगा हे इतले इतले एडवर्टायज म्हणजे एटलीस्ट एक एमटीएस जर तुम्ही पळयले जाल्यार एक 200 एमटीएस पोस्ट आयज वेकंटी आसा सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी. एलडीसी 200 सुमार आसा, पुलीस कॉन्स्टेबल आसा, म्हणजे कितलेशेच पोस्ट आसा जे सर्वसामान्य भुरगो जो ह्या जॉब रॅकेटांनी आज फारवला तो ते थंय कॉम्पीट करपाक शकता. पूण ते तुम्ही करिना, वयल्यान हे एजंटा कडेन पळयतात. ताका लागून आमची मागणी आसा की हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे तुम्ही कित्याक लागून फाटी दवरला? म्हणजे खंयचे मिनिस्टर आसा ताजेर तुमचेर प्रेशर आसा की तुम्ही हे पोस्ट भरनाकात, की जशे नेशान सांगले की थंय अशी गर्दी, ही गर्दी फक्त ह्युमन रिसोर्सांचूच पळयना. आमी कितलेशेच फावटी गोवा मेडिकल कॉलेजान सुद्दां अशें जेन्ना तुम्ही पोस्ट मागले थंय पोस्ट भरपाक लोक गेले, त्यांची इंटरव्यू अशे 2-2, 1.5 मिनटांनी, थोड्यांची 15-15 सेकंदांनी तांणी नावाक इंटरव्यू घेतल्या वा पेपर बेश्टो असो बसयला भायर धाडल्या भुरग्याक आनी सिलेक्शन भरल्याचेंच जाला. हे सगळे कडेनूच चलता आनी ताका लागून आमी आमची मागणी आसा की हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे जॉब जाता तितके भरून घेयात आणि हे कमिशन म्हणजे 3 सीसीसी जशें म्हटल्यार हे जे कमिशन एजंट आसा तांचेर तुम्ही एक्शन घेया, पूण तांचो जो कोण सूत्रधार आसा हेच्या फाटल्यान लागा ते सगळ्यात महत्वाचे आसा. आणि म्हाका दिसता आयचे घडयेन गोंयच्या युथाक जर एक कितें तरी
एक फ्रस्ट्रेशन जावन आनी खंयच्याय मार्गार वचपाक जर आमकां थांबोवपाचें आसा जाल्यार आमकां हें काम करचें घडलां दिसला गाडी खंय पावला. सो ताका लागून म्हाका दिसता आयच्या ह्या तरणाट्या पिळगे खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन हाजेर एक्शन घेवपाचें आसा आनी सरकारान बेगीन हाजेर हें करून विश्वासार अशी एक्शन म्हाका दिसता घेवपाक जाय. एक तर भुरग्यांक जॉबाचे ह्यो ज्यो गव्हर्मेंट जॉब आसा ते ओपन करात, दुसरें तांकां खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खंय तरी तांकां स्टार्टअप स्कीम, हे सगळे विशय म्हाका दिसता बरे भाशेन जर तुमी मार्गाक लायत जाल्यार खंय तरी तरणाटे एक तांकां एक आज कितें तरी एक आधार मेळटलो, नाजाल्यार हे सगळो भ्रश्टाचार आनी स्वैराचार हांगा जातलो. आनी ताका लागून आम आदमी पक्षा तर्फे आमी सरकाराक इशारो दिता की आयज जे कितें घडटा आनी तुमी आयज फक्त इलेक्शन प्रचाराक एवढे तेवढे भोंवतात, गोंयांत जे कितें घडटा एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आनी बाकीच्या बाबतींत ताजेर लक्ष दियात, नाजाल्यार लोक म्हाका दिसता उठाव करतले. थँक्यू.